फाटल्यान उबे आशिल्ल्या कडेन मागता की तांणी मुखार येवन बसका घेवची. मरण हेच निमणें सत आनी कूड नश्वर आसा, मात व्यक्ती आपल्या कर्मांनी अमर जाता. आपल्या वावरान गोंयकारांच्या मनात, यादींत आनी इतिहासांत अमर जाल्ले गोंयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपपाक सगळे जाणां एकठांय आयल्यात. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भौमानिस्त डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री भौमानिस्त श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर, मंत्री सुभाष शिरोडकर, सुदीन ढवळीकर, विश्वजीत राणे, रोहन खंवटे, दिगंबर कामत, मॉविन गुदिनो, निळकंठ हळणकर, रमेश तवडकार, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज, सर्गेस्त रवी नाईक हांचे पूत रितेश रवी नाईक आनी रॉय रवी नाईक, तशेंच राज्याचे आमदार, आदले मंत्री, वेवसायीक, समाज वावुरपी आनी रवी नाईक हांचेर मोग आशिल्ले सगळे तांकां आर्गां दिवपाक हांगा एकठांय आयल्यात. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या फोट्याक फुलां घालून तांकां सुरवेक कांय मेजकेच मानेस्त आर्गां ओंपतात. सगळ्यां कडेन विनंती आसा की कार्यावळीच्या समारोपा वेळार सगळ्यांनी माचयेर येवन उपरांत सर्गेस्त रवी नाईक हांकां आर्गां ओंपचीं. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हांकां विनंती करता की तांणी माचयेर येवन सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या फोट्याक फुलांहार घालचो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री सुदीन ढवळीकर, गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर हांकांय विनंती करता की तांणी माचयेर येवचें. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे, स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज, सर्गेस्त रवी नाईक हांचे पूत रितेश रवी नाईक आनी रॉय रवी नाईक हांकांय विनंती करता की तांणी माचयेर येवन सर्गेस्त रवी नाईक हांकां फुलां ओंपून श्रद्धांजली ओंपची. सर्गेस्त रवी नाईक हांच्या आत्म्याक शांतीची प्रार्थना करपाक सगळ्यांनी उबे रावन 2 मिनटां शांती पाळची अशी विनंती करता. ओम शांती. परमेश्वर तांच्या आत्म्याक शांती दिवं, सद्गती दिवं अशी प्रार्थना. पृथ्वीचेर जल्म घेवपी जिवाची आस्त आसता ती मोक्ष मेळोवपाची, जन्म जन्मांतराच्या फेऱ्यांतल्यान मुक्ती मेळोवन वैकुंठवासी जावपाची. क्षीरसागरांत शेष नागाचेर विश्रांती घेवपी संवसाराचो पालन करतो श्री विष्णूची प्रार्थना सादर करतात
कला अकादमीचो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आणि नृत्य विभाग. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्गेस्त रवी नाईक हे सुमार 4 दशकां वयर गोंयच्या राजकारणात सक्रिय आशिल्ले. 1984 वर्सा पयले फावट आमदार म्हण वेंचून आयले. 2 फावटी राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे उपमुख्यमंत्री, घर मंत्री, अर्थमंत्री अशी महत्वाची खातीं तांणी सांबाळ्ळी. लोकसभा खासदार, विरोधी पक्ष फुडारी म्हण राज्याच्या राजकारणात आनी उदरगतीत मोलाचें योगदान तांणी दिलां. तांच्या जिणेचो प्रवास दाखोवपी चलचित्र पळोवया. राजकारणात थोडेच असे राजकारणी मेळटले जे जात पात धर्म आणि पक्षाच्या फुडें वचून लोकनायक म्हणून आपली जागा निर्माण करतात. आणि तातूंतलेच एक म्हळ्यार दरेकाच्या सुखदुख्खान पयलीं धांवन येवपी गोंयकाराचे पात्रांव, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री बाब रवी सीताराम नायक. फोंड्या पालिकेचे नगरसेवक म्हण आपली राजकीय कारकीर्द सुरू करपी रवी नायकान आपल्या कर्तृत्वान आणि दूरदृश्टेन गोंयच्या राजकारणात स्वताचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले. 1984 फोंडा मतदारसंघातल्यान ते पयले फावट विधानसभेन पावले. 25 जानेवारी 1991 ते 18 मे 1993 मेरेन मुखेलमंत्री आशिल्ले. 2000 ते 2002 मेरेन उपमुखेलमंत्री पद सांबाळ्ळे. हांव 1967 सावन राजकारणात आसा. गोंय विलिनीकरणा आड हांवें खूब काम केलां अशें तांणी एका मुलाखतीत सांगिल्लें. हांव जो आसा हांव आयज आनी काल राजकारणां हांव 67च्यान रायट फ्रॉम 1967 हांव ओपिनियन पोला वेळार थंयच आमकां थंय व्हडलेशें दिसता नाशिल्लें. आमी अगेन्स्ट मर्जर. हांव महाराष्ट्रान गोंय वचचें ना म्हणून हांवें प्रयत्न केला. 1998 ते खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. 1990च्या दशकांत गोंयांत कांय गुंडांचो शेक चलतालो. कांय गांव गुंडगिरी खातीर बदनाम जाल्ले. रवी बाबान तांकां कायद्याच्या चपक्यात धरले. थोड्यांक राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या खाला भितरूय उडयले. स्मगलिंगा आड खर मोहीम चलयली. रवी बाबान त्या वेळार खास पुलीस पंगड स्थापन करून बेकायदेशीर कारवायांक आळाबंद हाडलो. कायदो सुवेवस्था राखपाक तांणी खंयच्याय गुन्यांवा आड कारवाय करतना आमदार, मंत्री आनी हेर गुन्यांवकारां मदीं फरक केलो ना. राजकीय मळावेले ते खऱ्या अर्थान पात्रांव आशिल्ले. शेतकी मंत्री म्हूण तांच्या फुडारपणा खाला गोंय शेतकी मळार 50% स्वावलंबनाचे दिकेन फुडें सरले. पडीक जमनी लाखवडी खाला हाडल्यो. शेतकारांक अनुदान मेळ्ळे आनी गोंयची भाजी लंडनात पावली. तांच्या कार्यकाळात गोंय शेतकी धोरण जाहीर जाले.
केर, मोराड आणि खाजन जमनीचे रूपांतर करपाचेर बंदी घालून गोयची शेती वाचोवपाचो तांणी यत्न केलो. कूळ मुणकारां खातीर आवाज उठोवपी, तांकां बरे दीस येवचे म्हूण वावुरपी रविबाब म्हळ्यार बहुजन कूळ मुणकार समाजा खातीर तांचो तारणहार. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे मंत्री म्हणूनय तांणी बेस बरो वावर केला. सभेक गर्दी कशी जमोवप, गरिबां मेरेन सरकारी येवजण्यो कश्यो पावोवप ते तांणी आपल्या कामांतल्यान दाखयले. राजकारणा वांगडा रविबाबांचे सामाजीक कार्य तितलेच मोठे. शिक्षण, ग्रामीण विकास आणि सामक्या गांवगिऱ्या शेवटच्या मनशा मेरेन पावप हो त्यांच्या कार्याचो हेत. फोंडा एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान शिक्षणाचो प्रसार प्रचार करपाक तांचो मोलाचो वांटो. राष्ट्रीय पावंड्यार गोंया वतीन व्हॉलीबॉल खेळपी ते एकसुरे आमदार. रवी बाबांच्या अचकीत मरणान गोंयच्या राजकारणातले एक पर्व सोंपले. भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणून तांणी फोंडे मतदारसंघाची केल्ली उदरगत, शिक्षण मळार केल्लो वावर यादीत उरतलो. मुखेलमंत्री, उपमुखेलमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार जाले तरी समेस्तांच्या खानार हात घालून आपलेपण दाखोवप तांचे खाशेलपण. राजकारणी कसो आसचो ते सांगपी. धर्म, जाती भायर वचून राजकारण करपी रविबाब एक बरे विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले. विधानसभेत आसूं वा भौशीक कार्यावळींनी रवी नायकाची उलोवपाची एक आगळीच शैली आशिल्ली. गंभीर प्रस्नाक विनोदी जाप दिवन लोकांक सहजपणान हांसपाक लावपी पूण मुद्द्याचेर भर दिवपी तांचे उलोवप लोकांक आवडटाले. आयज पात्रांवाचो प्रवास दुसऱ्या दिशेन आसलो तरी तांच्या वावराची, तांच्या धैर्याची, समाजा खातीर तांणी दिल्ल्या झगड्याची याद लोकांच्या मनात सदांच अखंड उरतली. रवी म्हळ्यार सूर्य. सांज वेळार अस्तमेक गेलो तरी तो सकाळी परत उदेतलो, उजवाड दाखयतलो अशें सांगपी रविबाब. मरण एक जिवीत सोंपयता, नाते न्हय. रविबाब आमच्या मदल्यान देहरूपान गेल्यात, मात तांची प्रशासना वयली पकड, सतत काम करीत रावप, गरिबा विशीं तांकां आशिल्ली तळमळ, मिस्कील स्वभाव सदांच याद उरतलो. ते गेले तरी भौसांचे तांचे कडेन आशिल्ले नाते कायम उरतले. आमी सदांच चारय भावांनी कोणा कडेन वायटपण घेतलें ना, कोणाची गाय शिवली ना आनी कोणाक केन्ना ठापट मारली ना. आमचे स्वभाव जो आसा, जशे आमचे व्हडलो भाव गेलो, व्हडल्या भावा फाटल्यान आमी तशेंच आमकां आईन ते शिकवण दिल्ली, कोणा कडेन वायटपण घेवं नाका, कोणा वायट उतर दिवं नाका आनी वायट उतर दिवन वायट उतर घेवं नाका. रवी बाबांक आर्गा. सर्गेस्त रवी नायक हांच्या मरणाची खबर आयली आनी पुराय गोंयाक धक्को बसलो. अख्खे गोंयान तांकां आर्गां ओंपलीं, तांचे प्रती आपल्यो भावना उक्तायल्यो. आयच्या ह्या शोकसभेत हाजीर आशिल्ल्या प्रत्येकाकय दिसता की सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपचीं आपल्या उतरांनी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. मात वेळेचें बंधन आशिल्ल्यान कांय मेजक्याच मानेस्तांक आमी विनंती करतात की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो, तांकां आर्गां ओंपचीं. सुरवेक राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांकां विनंती करता. आज आमी सगळेच स्वर्गेस्त रविबाब नायक हांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा उपस्थित आसात. आमचे मदीं महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आसात, बाकी सगळे मान्यवर. रविबाब नायक हांचेर जशें आतांच सांगलें, उलय म्हणत जाल्यार हांगा प्रत्येक जाण उलयतलो, प्रत्येकाचे वेगळो अनुभव हो त्यांच्या संदर्भात आसा. आनी एखादो मनीस वयतकच तेचें केल्लें कार्य जें आसा तें सदांच समाज याद दवरता. रविबाब नायक हांची लोकनेता अशें म्हणपाक हरकत ना, कारण गोंय आनी गोंया भायर सुद्दां गोंयच्या कानाकोपऱ्यान रवी म्हणटकच तेंचें नांव पूर्णपणे सगळ्यांक खबर आसा, परिचीत आसा. ज्यांच्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द नगरसेवक, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आनी खासदार अशी तेंच्यांनी वेगवेगळ्या टप्प्यांचेर गोंयची सेवा करपाचें काम केलें. फोंड्यान सुरू केल्लें काम गोंयभर काम केलें, राष्ट्राकूय पावलें खासदार म्हणून. गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी एक वेगळेपण आपलें दाखयलें. आनी परत आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या मंत्रिमंडळान
एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ते कार्यरत आशिल्ले आनी तांच्यांनी एग्रीकल्चर पॉलिसी ही त्यांच्या स्टमा भितर पयल्या वेळार गोंया भितर हाडपाक शकले आनी हे सगळें करता आसतना सदोदीत एक रिवेंजफूल राजकारण केन्नाच केलें ना. सगळ्या बरोबर वावुरता आसतना पांय सदांच आपले जमनीर दवरले आनी हे करता आसतना एक दुसऱ्यांक बरोबर घेवन वचप, एखाद्या विशयाचेर कोणाक क्रिटिसिजम करप ना, पण एखाद्या विशयाचेर विनोदी विशय करून एखादें वेवस्थीतपणे उत्तर कशें दिवप हें जर कोण आसत जाल्यार ते रवी बाप नायक, ज्यांच्यांनी बऱ्या तरेची एक फोंडा भागा सारकेल्या एज्युकेशनल संस्थाय घडयली आनी आज कितले तरी भुरगे त्या हातून शिकून आज खूब फुडें पाविल्ले आसात. आनी हे करता आसतना तेंचो खास वैशिश्ट कारण म्हाका तेंचो कारण आमी GST उत्सव करताले आनी त्या निमित्तान हांव सगळ्या हातून फिरतालो वेगवेगळ्या शहरां भितर. तांचो म्हाका फोन आयलो की तानावडे बाब तूं सगळ्याक फिरता, फोंड्या केन्ना येता काय म्हण. हांवें म्हणलें पात्रांव येता हांव 25 तारखेर आनी म्हाका याद जाता की 25 सप्टेंबर ह्या दीस हांव तेंच्या बरोबर फोंडा बाजारान फिरतालो आनी फोंडा फिरता आसतना तांकां थको जाणवतालो. 1-2 दुकानां फिरताले, परत बसताले आनी मागीर जातकच म्हाका म्हणपाक की तूं फिरून सोंपय. एक 10-12 दुकानां फिरले ते आनी मागीर म्हणटा तूं हॉटेलान यो, कारण तांचें एक वैशिश्ट आशिल्लें हॉटेलांच्या बरोबर बसप म्हणजे भजी आनी पाव आनी च्या हे तेंचें खावप आनी त्यामुळे म्हाका म्हणपाक तूं थंय यो आनी हांवें सगळें सोंपयलें आनी मागीर आमी सगळे रितेश म्हजे बरोबर आशिल्लो आमचे बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आमी त्या हॉटेलान गेले. आमी सगळे एक पावूण तासभर म्हणजे पुरी खा, भाजी खा, सगळें जें कितें ताका नाका तसले गोश्टी ताका चड जाय आशिल्ले त्यामुळे तांच्यांनी आमकांय खावपाक सांगलें आनी त्यामुळे ही तेंची तशी म्हजे बरोबरचो शेवटचो कार्यक्रम आशिल्लो. आनी परत म्हाका श्रीपाद भाऊच्या वाडदिवसा दीस परत एकदां ते म्हजे कुशीकूच बशिल्ले. हांव ते येतकच म्हटलो तुमी हांगा बसा. अरे कांय प्रॉब्लेम ना, बस तूं हांगासर. म्हणजे एक आपलेपण जर कोणा कडल्यान शिकप आसत जाल्यार तें रवी बाप नायका कडल्यान. तांच्यांनी सदोदीत एक प्रेम केलो. समाजाचें आपलें काम फुडें व्हरता आसतना इतर समाजाक सुद्दां तितलोच मान आनी सन्मान दिलो. केवळ आपलेंच हें केलें अशें न्ही. आनी त्यामुळे आज असो थोर नेतो खूब कमी लोक आसतात की जे प्रत्येक फिल्डान आपलें नांव कमयतात. अशा पद्दतीन रवी बाप नायक हांच्यांनी प्रत्येक फिल्डा भितर राजकीय क्षेत्रान काम करतना आसत, सामाजीक क्षेत्रान आसत, समाजाचें काम करतना आसत किंवा इतर हातूंतल्यान सुद्दां एक सगळें करता आसतना तांच्यांनी एक आपलें वेगळेपण अशें जें दवरलें. आज हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी ही दिता आसतना तांच्या कुटुंबाक, तांच्या घरकान्न तशेंच रितेश आनी रॉय हांकां देवान हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती दिवची आनी देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती लाभची. इतलेंच सांगता आनी म्हजें थांबयता. धन्यवाद. GCCIच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. आज आमी सगळीं हांगा रवी बाईक आमी तांकां रवी काका भुरगेपणा पासून म्हणटालीं आनी तांकां आज आर गावपाक आज जमिल्लीं आसा. तेन्ना भुरगेपणा पासून पळयता आनी आमच्या महिला खातीर खूब केल्लें आसा तांणी. जेन्ना विमेन एम्पावरमेंट इयर साजरो करपाचो जालो तेन्ना तांणी गांवांनी व्हडल्यो व्हडल्यो बसका घेवन बायलां खातीर खूब काम केलां आनी तें म्हाका आज मुद्दम सांगपाचें दिसलें हांगा. म्हाका खरें वायट दिसता कारण आमी भुरगेपणा पासून ताका वळखतात. आनी आज गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हाका तांणी खूब काम केल्लें आसा, खूब आमकां हेल्प केल्लो आसा. केन्ना आमी तांचे कडेन गेले जाल्यार सगळ्या आमकां तांणी खूब मदत केल्ली आसा आनी ते धडाडीचे आशिल्ले. आतां तुमी ते फिल्म पळयलां तातूंत तुमकां खबर आसा तांणी कितलें काम केलां तें. अशेंच आमकां वायट दिसता की ते आज आमकां सोडून गेले आनी चड जाणटेपणूय जाल्लें नाशिल्लें तांचें कारण ओन्ली 79 आय थिंक. सो आय फील दॅट आय शूड से आय गीव म्हणजे म्हाका अशें दिसता की तांची वयनी पुष्पा वयनी आनी रितेश आनी राहुल तांकां दोगांयकू तांकां सगळ्या तांच्या फॅमिलीक तांचे गेल्या बद्दल तांचे गिव देम कितें म्हणटा ते सपोर्ट अँड हेल्प. थँक्यू.
व्यावसायिक अवधूत तिमले हांकां विनंती करता की तांणी सर्गेस्त रवी नायक हांकां आर्गां ओंपची. रवी जेन्ना आमकां पळयता वयल्यान ताका हें इतलें दुख्ख पसंद आसपाना म्हणून ताणें म्हाका असो धाडलो हांगा आनी सीएमान सांगलें मातशें 2 उतरां उलय म्हूण तुवें म्हणून रवी विशीं कितें उलयतलो अशें म्हणून हांव कालच्यान विचार करता. हांव रवी म्हणटा कित्याक पब्लिकली रवी म्हणटालो ताका रवी बाब म्हणटालो ताका पर्सनली आनी तो म्हाका पात्रांव म्हणटालो. पात्रांव म्हणजे एक पुर्तुगेज शब्द पण शब्दाचेर अर्थ येना. पात्रांव च्या घेता म्हणजे एलिवेटेड पात्रांव ताजी भाशा पळय तूं ते भाशेन तो कॅप्चर करतालो तुका खांदार हात घालून कॅप्चर करतालो. आनीक च्या जर जाय म्हणली पात्रांव च्या हाडा ताकाय पात्रांव म्हणटालो तो च्या हाडटा ताका आनी म्हाकाय पात्रांव म्हणटालो. पूण पात्रांवा भितर ते एक्संट जो आसा तो बदलतालो. तर हो रवी हांव 1990 मेळिल्लो ताका MG आसतना. मागीर ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी चीफ मिनिस्टर बी जावपाक पूण MG पार्टीचो घोडो नाशिल्लो बरो. रवी बरो आशिल्लो पूण तो घोडो अशक्त आशिल्लो पूण तो एक इतिहास तो. मागीर तो काँग्रेसीकूय गेलो थंय ताका तितलो घोडो मेळ्ळो ना. मागीर BJPकूय आयलो पूण गोंयांत ताणें काम केलें. खांदार हात दवरून काम केलें पात्रांव म्हणून काम केलें आनी हें शिकलो खंय तो हो म्हाका विचार पडलो. ताजें एक दुकान आशिल्लें अशें म्हूण ताणें म्हाका सांगलां. हांव दुकानाचें नांव काडना पूण जेन्ना मनीस दुकान चलयता तेन्ना ताका गिरायक दिश्टी पडटा. आनी हें जॅपनीज एक म्हण आसा कस्टमर इज किंग म्हणून. आनीक केन्नाय रिसेशन बी जर आयलें कस्टमर इज एम्परर अशें म्हणून हाव कस्टमर ड्रायव्स इकॉनॉमी ही ताजेर एक इकॉनॉमीक थियरी बी आसा. पूण गांधीन बसून म्हणिल्लें कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन इन युअर प्रेमायसीस. रवी जेन्ना तागेले गिरायक येतालो तांकां कितें तरी विकतालो आनी तो तांकां खुशी दवरतालो. ताजें रवी बार म्हणून आशिल्लें. म्हजे कडेन आज हॉटेलां ट्युरिजमा भितर 8 काय 9 बारां आसात पूण हांव अदूत बार म्हणना. ताणें रवी बार म्हणिल्लें आनी थंय तो लोकांक वळखतालो. असो जर भितर सरलो विचार करतालो हाजे कडेन कितले पयशे आसतले बरें. दुसरो जर भितर सरलो अरे हाजे कडेन कितलें दूख आसतलें म्हणजे दुखाक कशें आपणें पावोवपाचें. आनी तिसरोय जर भितर सरलो सेलिब्रेशना वेळार हाका बरी मजा करया न्ही अशे तरेन तो सगळीं लोकांक वळखतालो की कोण दुखी कोण सुखी कोण पयशेवालो कोण गरीब. आनी हें ताजें मेन एसेट कॉमन सेन्स फ्रेंडशीप. आनी फ्रेंडशिपेक आमी आमीग म्हणटाले. आमीग म्हणल्यार फ्रेंड आनी आमिजाद म्हणल्यार फ्रेंडशीप. अशें करून ही रवीची अपब्रिंगींग आनी त्या अपब्रिंगिंगान तो आपल्याला वोट बँक ऑर पॉलिटिक्स ऑर लोकांक सोसायटीक वळखलो आनी थंयच्यान तो वयर आयलो आनी वीथ ऑर विथावट पार्टी ही स्टूड टॉल. हो रवी. NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर हांकां विनंती करता की ताणें श्रद्धांजली दिवची. सामान्य कुटुंबान जल्माक आयल्या उपरांत आपूण स्वताचें आयुश्य आपुणूच घडोवपाक शकता हें जर आमी कोणा कडल्यान शिकपा सारकें आसत जाल्यार ते रवी बाबा कडल्यान. राजकीय प्रवास वो कावन्सिलर टू मुखेलमंत्री ते
खासदार हांगा पर्यंत. पूण हें सगळें करता आसतना सगळ्या आपल्या राजकीय वाटचालीन खंयच कोणा बद्दल एनिमोसिटी ना, कोणा बद्दल तिडक ना, कोणा बद्दल राग ना, आनी सगळ्यांच्याच खांद्यार हात घालून सगळ्यांक वांगडा व्हरपाचें एक कसब रवी बाबाच्या व्यक्तिमत्वान आमी सगळे जाण पळयता. एडमिनिस्ट्रेटीव मळाचेर काम करता आसतना सुद्दां जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणून आशिल्ले तेन्नाचें आसतलें काम सगळ्यांनीच तेजे बद्दल उलयलां आनी सगळ्यांक खबर आसा. पूण त्याच टायमार त्याच बरोबर त्यांनी कूळ आनी मुणकार कायदो जो आसा त्या कायद्या भितर तेन्नाची आशिल्ली परिस्थिती आनी कूळ आनी मुणकारांच्या कूळ मुणकार लोकां खातीरचो आशिल्लो हक्क हो सांबाळून दवरपा खातीर टेनन्सी एक्टा भितर आसत, मुणकार कायद्या भितर आसत, जे कांय त्या टायमा भितर गरज आशिल्ले बदल जे केले ते खरें म्हणजे त्याची नोंद इतिहास निश्चितपणान घेतलो. 1991 जो त्याने एक ल्हानसो कायदो कदाचित 2-3 सेक्शन्स आसतली तातूंत जो केलो की टेनंटेड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी जी आसा ती आमी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजा खातीर वापरूं शकना अशा पद्दतीचो कायदो हो त्यांनी केलो. म्हाका दिसता एका अर्थान हें विजन आशिल्लें. सामान्य मनशा भितर आशिल्ली अस्वस्थता आनी त्या अस्वस्थतेच्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान ताका सोल्युशन काडप हें तेणी केल्लें काम. जेन्ना 2007 ते 2012 ह्या कार्यकाळान ते कॉर्पोरेशन मिनिस्टर म्हणून ताणें काम केलें तेन्ना म्हाका याद जाता की कॉपरेटीव एक्ट पास जाल्लो पूण तेजे उपरांत त्या कॉर्पोरेशन एक्टा भितर सुद्दां रुल्स करप गरजेचें आशिल्लें. फोन करून सांगून त्या टायमार कॉर्पोरेशना भितर काम करपी लोकांक एकठांय हाडले. जे गरजेचे आशिल्ल्यो त्यो गरजो कशा पद्दतीन तुमकां जाय अशा पद्दतीची गजालींचो विचार करून तेणी तें केलें. हांवें गजाली इतल्याच खातीर सांगता की मनशाची आमची एक वळख आसा पूण त्याच बरोबर अशा पद्दतीचें कॉन्ट्रिब्युशन सुद्दां गोंयच्या सिस्टमी भितर आशिल्लें कॉन्ट्रिब्युशन तेणी दिलें. पयर जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून ते काम करताले ते एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भितर म्हाका याद जाता की 2012 पासून सगळ्यांचो प्रयत्न आशिल्लो की गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण ठरोवचें म्हणून. पूण तें गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण त्यांनी स्वताच्या 3 वर्सांच्या कार्यकाळांत जे तांकां मेळ्ळो तातूंत त्यांनी गोंयचें एग्रीकल्चर धोरण जें आसा तें त्यांनी तयार केलें. इन्स्टिट्यूशन्स उब्यो केल्यो. PES सारकी एक इन्स्टिट्यूशन जी आसा मागीर केन्नाय जेन्ना गजाली जाताले मेळप जाताले तेन्ना इन्स्टिट्यूशन उबी करप सोंपी आसा पूण ती इन्स्टिट्यूशन चलोवप आनी तें करता आसतना तातूंतले डूज एंड डॉन्ट्स कशा पद्दतीन आसपाक जाय म्हणजे ते सहजपणान ते सांगून वताले. म्हणजे हो जो एक्युमन मनशा भितर आसा म्हणजे ज्या प्रमाण मनीस पिपल फ्रेंडली आसा मनीस मास लिडर आसा पूण त्याच बरोबर सुद्दां एखादी गजाल जी आसा ती लॉंग टर्म जर उरपाक जाय जाल्यार त्याचे खातीरचे कशा पद्दतीचें धोरण आसपाक जाय अशा बारीक बारीक गजालींचो विचार करून काम करपी रविबाब नायक आयज आमचे भितर ना. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन एका मास लिडराक मुकला. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. आयज हांगा जमिल्ले शोकसभेक आमचे मदीं आसात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, स्वामी ब्रह्मेशानंदजी आनी सगळे मान्यवर. मराठीन एक सुंदरशी ओळ आसा, अशी पाखरे येती आनी स्मृती ठेवून जाती. राजकीय मळाचेर जर पळयलें जाल्यार अशे अनेक दिग्गज आसात तांणी आपल्या कार्यशैलीन आनी आपल्या व्यक्तिमत्वान राजकारणाच्या इतिहासाच्या पानार आपलें नांव दवरलां. भाऊसाहेब बांदोडकर आसत, प्रतापसिंग राणे आसत, मनोहर पर्रीकर आसत आनी आयज त्या नामावलीन भितर मानेस्तर रवी नायक हांचेंय नांव तातूंत भितर जोडलें गेलें. स्मृती ठेवून जाती कित्याक लागून जाल्यार मनीस कर्मान व्हडलो जाता. मनीस खंय जल्माक आयलो थंय व्हडलो जायना. त्या जल्माच्या आतां आपूण फुडें लोकां खातीर समाजा खातीर कितें करतलो हें जेन्ना कोण निश्चित करता आनी तो तें करीत वता आनी त्या जल्माची वळख ती आपल्या कार्यान सिद्ध करता. आपूण शिकुना पण येणारी पिळगी शिकची म्हणून शैक्षणीक संकुल उबें करप हें एक स्वप्न जालें.
पण आपण ज्या समाजान आसा त्या समाजाच्या शेतकरी समाजाचो उत्सव जर खंयचो आसा जाल्यार तो सांस्कृतीक दायज जे सांबाळून दवरपा सारको शिगमो आसत जाल्यार तो अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचे रवी बाबान थंय नाल्ल दवरले शिवाय सुरूच जायना. हेंय ताणें तितलेच पद्दतीन ठोस आपले कर्मन ताणें करून दाखयले. मागीर ते राजकीय हातूंत मुत्सद्दीपणां आसत आनी येदो व्हडलो 55 वर्साचो ताजो राजकारणांतलो व्याप आसत. कसलेच बिरूद आंगाक लायनासतना समाजा खातीर वापरतना आमी सगळ्यांनी ताका भंडारी समाजाचो नेता म्हटलो, पण ते बहुजन समाजाचे कैवारी अशे बिरूद पेपरांत केन्ना आमी वाचतात तेन्ना थंय पळय. आनी म्हणून अश्यो अनेक उपाधी घेवन एक सामान्य कुटुंबांतल्यान हांगा पर्यंत पावतना आपलें नांव सार्थ करतना बहुजन समाजच न्ही तर बाकी सगळ्यां खातीर एक आदर्श अशें वातावरण तयार करपी एक नेता, एक व्यक्तिमत्व हे काळाच्या पड्ड्यार गेला आनी ताका कोण विसरपना. तांणी केल्लें काम समाजाक एकठांय हाडपा खातीर आसत, तांचे खातीर शैक्षणीक सुदारणा आसत आनी त्याय पेक्षा तुमी फुडें वचात, आपूण तुमचे बरोबर आसा हो दिल्लो मंत्र आसत हो सदांच जपतलो. आनी म्हाका दिसता ताजें हें कार्य खंयचोच मनीस विसरपना, तें सदांच शासनाचें याद उरतलें. आनी त्या खातीर आमी आज हांगा जेन्ना जमल्यात तेन्ना देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता की ताणें घेतिल्लो वसो फुडें व्हरपाची शक्ती सगळ्यांक दिवं आनी तें कार्य फळादीक जावं. आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तांच्या कुटुंबियांक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवं आनी तीच तांकां खरी श्रद्धांजली जातली. देव बरें करूं. आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांकां विनंती करता की तांणी सर्गेस्त रवी नायक हांकां श्रद्धांजली ओंपची. प्रिय रवी, आज माझा ऊर भरून आलाय. मला आठवतात ते तुझे आणि माझे सुरुवातीचे राजकारणातले समाजकारणातले दिवस. सारंच कठीण होतं, परंतु अनेक वेळा नाव माझं पुढे यायचं, पण खऱ्या अर्थाने सेनापतीपद रवीसकडे असायचं. कुळांचा संदर्भ आला, मुंडकरांचा संदर्भ आला, कसेल त्याची जमीन या तत्वाचा संदर्भ आला आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक या शब्दावरून आमची जी टर उडवली जायची त्याची आठवण झाली. खंय जरी आम्ही गेले तरी सदांच लोकांमध्ये दोन ग्रुप दिसताले. एक मराठीचा वापर सरळ सरळ करताले, दुसरे लपून छपून करताले आणि तिसरे आमचा विरोध करणारे असे हे गट. परंतु रवीचे धोरण स्पष्ट, सगळ्यांक बरोबर घेऊन आम्ही पुढे वचूंक जाय. आणि आजची जी उपस्थिती पळयतकूच म्हाका दिसता की रवीचें हें स्वप्न साकार जालें. महाराष्ट्राने त्यातल्या कोट्यवधी जनतेने आपले मुख्यमंत्री इथं आज पाठवलेत. धार्मिक स्तरावरचे अध्यात्मातले नेते इथे उपस्थित आहेत आणि आम्ही इतर सारे. इतकी रवीची थोरवी मला वाटतं भाऊ बांदोडकरांनंतर अन्य कोणाला मिळाली नसेल. अनेक वर्षापूर्वी ज्याला आम्ही सुरुवात केली त्यावर सगळ्यांक मेळपाक हांव फिरतालो आणि म्हापशाचे माझे एक मित्र मधू पानकर म्हणून फोंड्यान आपलो शॉप आतांय चलयतात. ताणें म्हाका सांगलें, अरे तूं रवीक मेळ्ळा? ना रे बाबा म्हटलें, ताका मेळ्ळा. ताका मेळना जाल्यार तुजें राजकारण फुडें वचपाचें ना म्हणपाक लागलो.
खंय आसतलो रवी? रवी बार म्हणून थंय आसा आनी थंयच फाटल्यान तो रावता. त्या मार्गाने मी गेलो, त्यांची आमची भेट झाली आणि नंतर भेटी एका मागोमाग होत राहिल्या. गोव्यांक जाय कितें, कशा प्रकारे गोवा फुडें वतलो, गोव्याचे भाशीक तत्वज्ञान कितें आसचें, औद्योगिक धोरण कितें आसचें, शिक्षण क्षेत्रांत गोव्यान कशें काम करचें वगैरे वगैरे चलतालें. घरा बरोबर ताचे त्या फ्लॅटाचेर त्या वेळार दनपारचो जेवल्या शिवाय केन्ना हांव येवंक ना. हे भुरगे त्या वेळार आंगा खांद्यार आमचे खेळटाले, तशे दोगूय पूत आसात ते. आनी आमच्या त्या कार्यांतल्यान आमी कशें करया, फुडें कशें सरया आनी कितें करया करीत करीत फुडें सरले. अन्याय कोणाचेर जावंक जायना हें तेचें मुख्य तत्वज्ञान. म्हणून भाशावाद जरी कितलोय जरी तापलो, अनेक वेळा मारामारी जाल्यो, फातर दगड घरादारांचेर मारले लोकांनी, परंतु तेड समाजामध्ये केन्ना जावंक दिली ना. ह्या कार्यात रवीचो खूब मोठो हात आसा. आणि म्हणून आजच्या नव्या ह्या राजकारणातल्या सगळ्याच म्हालगड्यांक हांव विनंती करीन की आमी त्या क्षेत्रांतले भाऊ ताई दिवंगत नेते आमचे, त्यांच्या फाटल्यान आतां रवी, ऑफकोर्स बाकीचे लोक सगळे आसात, ते तत्वज्ञान आमी फुडें व्हरपाक जाय. कुळ कायद्याची मालकी आमी केली खरी, मालकाचे हक्क तांकां दिले. आतांच्या मुख्यमंत्र्यांक हांव विनंती करीन, सगळ्या आमदारांक, की मातसो लेट अस टर्न इनवर्ड्स अ बीट आणि हे केल्ल्या कायद्यांचो फायदो योग्य रितीन त्या त्या थरांतल्या लोकांक मेळटा काय ना हें पळोवपाक जाय. महाराष्ट्राचे थोर नेते मुख्यमंत्री हांगा हजर आसात. थंय तांणी कसेल त्याची जमीन ह्या कायद्याची कोणत्या प्रकारे अंमलबजावणी केली हे शिकणं हे महत्त्वाचं आहे. कमाल जमीन धारणं हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देवेंद्रजी, आपण इथं आलात, आपल्याला मी एक विनंती करेन, महाराष्ट्रातल्या अनेक लोकांची नजर आज गोव्याकडे आहे. कोणत्या अर्थाने? छोटा सुंदर गोवा. इथे अनेक देशातले लोक येत आहेत, महाराष्ट्रातूनही लोक येत आहेत. प्रत्येकाला गोवा आपला वाटतो. ही भावना जेवढी सुखावह आहे तेवढीच त्यातून निर्माण होणारे काही प्रश्नही आहेत. तेव्हा तुम्हा दोघा मुख्यमंत्र्यांना आपण जवळजवळ बसलात, या साऱ्या गोष्टीकडे लक्षपूर्वक ध्यान द्यावं लागेल. सीमावर्ती भागामध्ये मी अनेक वेळा हा विषय मांडतोय की कोकण समृद्ध आहेच, तो आणखी समृद्ध झाला पाहिजे, म्हणजे गोव्याकडे येणारे रीग जरा कमी होईल. हा त्यातला स्वार्थ आहे. कर्नाटकच्या मित्रांना मी तेच सांगतोय. आणि देशभरातले लोक पर्यटक म्हणून जे इथे येत आहेत, त्यांना गोवा म्हणजे एक एमरॉल्ड, एक जवाहर, अत्यंत सुंदर, समुद्रात कायम डुंबत राहावं आणि त्यासाठी जे तेज हवं आहे ते आपल्याकडेही मिळतं. परंतु आमचे जे नेते आज आमच्या हयात नाहीत, बानोडकर नाहीत, ताई काकोडकर नाहीत, अनेक जण गेले, काँग्रेसमधले अनेक जण गेले, आणि आता रवीने तर आमच्याकडे पाठ फिरवलेली आहे. पाठ फिरवली अशी फिजिकली ते आमच्यामध्ये नाहीत, परंतु रवीने आपल्या मागे एक विचारधारा ठेवलेली आहे. कसली विचारधारा ही? दुस्मानगिरी बाळगू नका, हसत खेळत राजकारण करा. विधानसभेत भाषण करताना व कसं हसयतालो लोकांक, हे एक मोठं कोड आहे.
म्हाका जमलें ना तशें करपाक कोणाक विधानसभेन तलवार काडप इतकें कळ्ळें परंतु लोकांची मनं जिंकप जें आसता एक वेगळ्या मार्गांतल्यान तें काम ताणें केलें तेन्ना आतां संपूर्ण महाराष्ट्र संपूर्ण गोमंतक ह्या दोन्ही मंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे एक संघ झाला अशें म्हजें मत आसा ह्या ऐक्याचो ह्या भावनेचो परत परत उच्चार करून एकठांय हाडून गोमंतक महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रवाद ही संकल्पना कशी फुडें व्हरूं येता आमच्यान त्या कडेन लक्ष दिवं येता विलीनीकरणाच्या मार्गान आज ना तें व्हरूंक परंतु खऱ्या अर्थान मनोमिलन जर जालें तर तें एक मोठें विलीनीकरण जातलें महाराष्ट्रांतल्या मराठी जनतेचें आनी गोव्यातल्या गोंयकारी जनतेचें आमच्यो विविध भाशा त्या भाशांचे कंगोरी त्या भाशांचे व्याकरण त्या भाशांचो इतिहास म्हणजेच या दोन्ही भूप्रदेशाचे अशें मनोमिलन राजकीय दृश्ट्या तें आसाच राजकीय दृश्ट्या तें आसाच आमचे धार्मीक नेते ते फुडें व्हरतात आनी म्हाजी खात्री आसा की रवीच्या भुरग्यांक तुमचो आमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसतलो आमची वहिनी मधूची रवीची विधवा पत्नी हांकां गोंयकारांचो सगळ्यांचो आधार आसतलो आनी त्या आधाराच्या शक्तीच्या जोराचेर रवी हांव इतलेंच म्हणन रवी आप अमर हो रवी जिंदाबाद रवी म्हज्या भावा दोनी हांव एकच कितें कितें केलां तें तुका म्हाका खबर आसा तुमचे जनतेकूय खबर आसा अनेक मार्गांतल्यान तांची स्मृती कायम दवरपासाठी आमच्यान काम करूं येता त्यासाठी प्रयत्नशील रावया त्या स्मृतीक मनपूर्वक अभिनंदन करता अभिवादन करता नमस्कार सर्गेस्त रवी नायक हांचो वावर हांचें कार्य खूब व्हड आसा तांच्या बद्दल उलोवपाक आयचो दीस सुद्दां उणो पडटलो पण वेळेचें बंधन आशिल्ल्यान आमकां वक्त्यां कडेन विनंती करता की आपलें उलोवप मर्यादीत दवरचें फुडले सुवातेर आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांकां विनंती करता की तांणी आपल्यो भावना उक्तावच्यो. ह्या शोकसभेक उपस्थित असलेले महाराष्ट्र आणि गोंयचे दोनूय मुख्यमंत्री पूजनीय ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराज सगळे मान्यवर खंयच्या कुटुंबात जन्म घेवप किंवा खंयच्या समाजात जन्म घेवप हे आमच्या कोणाच्या हातान नासता. रविबाब भंडारी समाजात जन्माक आयले, व्हड 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 जायत गेले, त्यामुळे अनेक फावटी तांकां भंडारी समाजाचे उत्तुंग नेतृत्व अशें म्हटलें गेलें. प्रत्यक्षांत तांची पार्श्वभूमी जर पळयत जाल्यार ते एका समाजा पुरते सीमीत रावले ना.
तांचे चाहते मित्रवर्ग हे सगळ्या समाजांत आसात आणि सगळ्या समाजां बद्दल तांकां आस्था आसली. खूब गोष्टी सांगा सारक्यो आसल्यो उलयत आसात ते हांव रिपीट करचो ना. पण तांची मुख्यमंत्री पदा वेळची कारकीर्द खास करून गृहमंत्री पद जे ताणें सांबाळ्ळें ताची आजूय लोक याद काडटात. गुंडांचे निर्दालन करणारे, तांकां गजाड उडयणारे, त्या वेळार कोण आमदार आसा मंत्री आसा हेंवूय पळयलें ना आनी अत्यंत त्या खात्याक पूर्ण फ्री हात दिवन जी कामगिरी जाली त्या कामगिरीचो आजूय उल्लेख जायत आसता आनी फुडें उरतलो. सत्ता आसा म्हणून विरोधी पक्षांतल्या कोणाक तरी काडून भितर उडयलो बीन असलें ताणें केलें ना. ताचे मित्र सगळ्या पक्षांत आसले. तो मंत्री आसतनाय आसले, मुख्यमंत्री आसतनाय आसले, तो आमदार आसतनाय आसले आनी तो आमदार नासतना सुद्दां आसले. तोच आदर तांचो सगळ्या ह्या स्टेजींनी आसलो. हें तांचें वेगळेपण, हें तांचें वैशिश्ट. ताणें फोंडा एड्युकेशन सोसायटीचें ज्या वेळार नेतृत्व घेतलें ताच्या नंतर ती पयली संस्था आसलीच पूण ताच्या नंतर त्या संस्थेची जी उदरगत जाली ताणें शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय केलें, फार्मसी कॉलेज केलें. मागीर म्हाका दिसता पोस्ट ग्रॅज्युएशन मास्टर्स डिग्री ही आपल्या कॉलेजींत सुरू करपाची तांचो पुढाकार ताणें MSc इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, हांव तेन्ना मुख्यमंत्री म्हाजे कडेन आयिल्ले ते 1-2 फावटी आयिल्ले, हांव मागीर उद्घाटनाकूय गेल्लो. आनी मागीर ताच्या नंतर अनेक कॉलेजींनी ही मागणी केली आनी सगळ्या कॉलेजींनी आनी बहुतेक सगळ्या गव्हर्मेंट कॉलेजीसनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन्स मास्टर्स डिग्री सुरू जाल्यो. शैक्षणीक क्षेत्रांतसून ते वचूंक नासले पूण ज्या ज्या क्षेत्रांत वावरतात त्या त्या क्षेत्रांत ते कोणाचो उपयोग करून घेवप हे नेमके हेरताले. तांकां खंयचेच क्षेत्र वर्जन आसलें.